आता खबरो विस्तारान। 1 फेब्रुवारा सावन जो गोंयकार कजिनोंचेर खेळपाक वता त्या गोंयकारांक कजिनोचेर परवानगी ना। जे गोंयकार कजिनोंचेर काम करता त्या गोंयकारांक आडवाद आसा। वेवसायीक कर आयुक्तांक गेमिंग कमिशनर म्हूण भार सांबाळपाक दिला। तांकां खंयच्याय वेळार कजिनोंत प्रवेश घेवन कोणाकडेनय वळखपत्र विचारपाचो अधिकार दिला। ह्या संदर्भात अधिसूचना काडटले म्हूण म्हायती मुखेल मंत्री डॉ प्रमोद सावंतान दिल्या। आरडीएक्स गो खातीर आल्तीनच्यान गौतम शिरोडकार। कॅसिनोचो आमी ऑलरेडी म्हटला की 1 फेब्रुवारी पासून की गोंयकारा खातीर म्हणजे जो गोंयकार खेळोंक वयता तो काम करपाक न्ही, खेळोंक वयता त्या गोंयकारान 1 फेब्रुवारीच्यान वयचें न्हू। ताका 1 फेब्रुवारीच्यान बॅन जातलें, नोटिफिकेशन फाल्यां किंवा परवा भितर येतलें। इट इन प्रोसेस, ओके, बंद जातलें। आमी आमचो जीएसटी कमिशन जो आसा पळय न्ही, वी अपॉइंटेड एज अ गेमिंग कमिशन, ओके। आतां मागीर कमर्शियल टॅक्स ऑफिसर जो आहा आमचो कमिशनर, कमर्शियल टॅक्स कमिशनर वो गेमिंग कमिशनर आसतलो। आनी आत्तां तरी आमी पूर्णता बॅन केला। ताज्या खातीर रुल्स रेग्युलेशन्स हे सगळे करपाचें काम हे कमिशनरा कडेन दिलां। ताज्या उपरांत ही वील डेजिग्नेट द ऑफिसर, बट आत्तां आमी म्हटलां की ताका डायरेक्ट रेस्ट्रिक्ट कर, तो कितें ताका फायन घालप, कितले फावटी गेल्यार ताका कितें ताका हें आसतलें, ते सगळे रुल्स जे आसा पळय न्ही वो ते कमिशनर जो आसा ही वील डिसायड एंड ही वील पूट फॉर द गव्हर्नमेंट। ती मॉडेलिटी सुद्दां ठरोवपाचो सगळो रायट हो गेमिंग कमिशनर उरता। तो सगळें फ्रेम करतलो आनी ही वील सेंड टू द गव्हर्नमेंट।